शिवोले खुनाचे केशींत पुलिसांक म्हत्वाचे क्लू मेळ्ळ्यात. मारून लाशिल्ले चलयेच्या बॉडीचेर कांय फिंगरप्रिंट्स मेळ्ळ्यात. ह्या फिंगरप्रिंट्सांच्या आधारान पुलीस खुन्या मेरेन पावंक शकतात. फिंगरप्रिंट्सांचे नमुने लॅबांत धाडले. पुलीस हालीं शेणिल्ले चलयाच्या फामिली कडेन वचून बॉडीवेली मुदी आनी सरपळेचो फोटो दाखोवन चलयेची वळख पडटा काय म्हणून यत्न करीत आसात. बारामायाक बामणवाडो शिवोले ग्राउंडा कडेन एका चलयेची पुराय लाशिल्ली बॉडी मेळिल्ली. त्याच चलयेच्या बॉडीचे कांय पार्ट लागसारच्या न्हंयेंनी मेळिल्ले. त्या बॉडी पार्टाचेर फॉरेन्सिक लॅबांत कांय फिंगरप्रिंट्स मेळ्ळ्यात. त्या फिंगरप्रिंट्साच्या आदारान खुन्या मेरेन पावंक शकता अशी पोलिसांक आस. पोलिसांक दिसता की ते फिंगरप्रिंट्स खुन्याचेच आसूंक शकता. पयलीं पोलिसांक चलयेच्या एका बोटाक मुदी मेळिल्ली. ते मुदयेवेल्यान चलयेचो सोद घेवप चालू आशिल्लो. आतां चलयेच्या बॉडी पार्टाचेर फिंगरप्रिंट मेळिल्ल्यान त्या दिशेनूय तपास करप सुरू जाला. स्टेट फिंगरप्रिंट लॅबांत कितल्याशाच गुन्यांवकारांचे फिंगरप्रिंट्स आसात. तातूंतल्या एखाद्या फिंगरप्रिंटा कडेन शिवोले मर्डर केसींत मेळिल्ले फिंगरप्रिंट जुळत जाल्यार तपासाक नेट येतलो. स्टेट फिंगरप्रिंट लॅबांतल्यान रिपोर्ट येवपाची वाट पोलीस पळयतात. पोलिसांनी मोबायल सर्व्हिस प्रोवायडर कंपनीक संपर्क केला. चलयेची बॉडी ज्या वाठारांत मेळ्ळ्या त्या वाठारांत आनी लागसारच्या 5 किलोमीटर अंतरा मेरेन 12 मेची सकाळ ताचे पयलींचे रातीचे मोबायल वापरिल्ल्यांचे डेटा मागयला. खुन्यान जर त्या वाठारांत त्या वेळार कितेंय उलोवप केला आसत जाल्यार तो स्कॅनरा खाला येतलो अशें एका सिनियर पोलीस ऑफिसरान प्रुडंटा कडेन उलयतना सांगलें. पुलिसांनी चलयेच्या आंगार मेळिल्ले सरपळी आनी मुदयेवेल्यान चलयेची वळख सोदपाचे यत्न चालू दवरल्यात. हालीं बेपत्ता जाल्ल्यो चलयो आनी बायलांच्या घरा वचून चलयेच्या आंगार मेळिल्ले भांगराचे फोटो दाखोवन ते चलयेचो सोद घेवप चालू आसा. गोवा पोलीस महाराष्ट्र आनी कर्नाटक पोलिसांच्या संपर्कांतूय आसा. मात नेमक्या खुन्याच्या दिशेन तपास वतलो अशा पुराव्या मेरेन तपास अजून तरी पाविल्लो ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. नुमे ते रावणफोंड इस्टर्न बायपासाचेर मडगांवां सगळे वटेन गार्बेज. प्रधानमंत्री मोदीन स्वच्छ भारताच्या नांवान 2 कडेन झाडू मारले उपरांत नगरपालिका आनी पंचायतीच्या लोकांनी सान्न घेवन 4 दीस फोटो सेशनां केलीं आनी आतां ते कोयर उखलूंक एकामेकाक बोट दाखयतात. लोकांचे हाल. पावसा पयलीं कोयर उखल्लो ना जाल्यार कोयर खंय शेता भाटांनी घुसून सगळें काबार करतलो. हायवेचेर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसयात. कोण कोयर उडयता ताच्या आड FIR घालात म्हूण थळावे मागतात. 2 दीस येवन मोदीन थंय झाडू मारलो म्हणटा स्वच्छ भारत जायना आनी बरे शिकलेले लोक आतां सुदारना. जे फ्लॅटांनी रावपी लोक आसा बंगल्यार रावपी लोक आसा ते पोटल्यो हाडटा कचऱ्याच्या रस्त्यार उडयता. मागीर हेजेर गव्हर्मेंट काय एक्शन घेना. हांव कितें म्हणटा तुमी हायवेचेर तुमी कॅमेरा पूण लावया. फाल्यां एक्सिडेंट केसी सगळ्यांक बरें लागता. कोणी फाल्यां कोणाली पाकिटां मारता तांकां पुलिशेकूय धरपा बरें पडटलें. आनी हांव कितें म्हणटा सगळे हायवेचेर तुमी कॅमेरा लावचे आनी जो मनीस कचरो उडयता सांपडलो तेजेर FIR फायल करचें. आनी दुसरें पंचायतीन कितें करपा जाय डोर टू डोर कचरो हे करपा जाय आनी म्युनिसिपालिटी भशेन व्हरून सोंसऱ्यार उडोवपा जाय आनी एक मिनिमम टॅक्स घेवपा जाय. हें नाल्यार आमगेलें वर्सां 12 म्हयने हें चालूच उरपाचें. लोकांक तोच प्रॉब्लेम आनी कचरो म्हणटा तो केन्ना निवळ जावचोच ना. लोक हाडो अशें उडयत रावतात. तेजेर कितें पूण कडक पूण कायदो काडपा जाय. आनी दुसरें कितें म्हणटा आमगेलो TCP मिनिस्टर विजय सरदेसायान नाल्यार एक नवो कायदो काडपाचो की प्रत्येक जाण कोण बंगले बांदता कोण बिल्डिंगे बांदता तांकां एक 3 मिटराचो पीट बांदपाचो आनी तेतून तो कचरो घालपाचो म्हणून. आनी मागीर तो कोणा म्युनिसिपालिटी एरिया पडटा जाल्यार म्युनिसिपालिटी व्हरपाचो. हांगा एक मारुती देवूळ आसा आनी हायवे अशी हे हायवे तरी क्लीन दवरचे अशें म्हणून म्युनिसिपालिटी कडेन ना जाल्यार आमची पंचायत बॉडी जी आहा हांगा दवरली मारुती देवळा कडेन तेंच्यांनी तें पळोवपाचें कितें हे क्लिनलीनेस ड्रायव करून आमकां स्वच्छ भारताचे बी आज आमच्या पंतप्रधान मोदीन इतली बरी आमची तकले भितर आयडिया घातल्या कितें करून आमचो गांव कितें करून आमचो वाडो जावं कितें करून आमचें हें पंचायत एरिया कशी क्लीन दवरपाची
काल पासून हांव टीव्हीचेर पळयतालो माविन गोदिनान पंचायत बॉडी घेवन क्लिनलीनेस ड्रायव्ह केल्लें आनी तें पळोवन न्ही बरी खुशालकाय भोगता आनी हो कचरो सगळो हांगा पळयतकीर सारकें वीट येता तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करता. लोक बॉल मारतात नगराध्यक्षाच्या नावान. मुन्सिपालिटी को कोणाको बड्याक फोन नंबर घेयलो आनी मुन्सिपालिटी को हांवें फोन मारलो 4 पर्सनां मागीर तेणें 4 पर्सनांगे फोन दिलो चीफ ऑफिसरागे पसून दिवना मागीर म्हाका ती किसांना म्हाका फोन नंबर कोण दिला फोन नंबर कोण दिलो म्हणजे हांवें कोणाको घेतला अशें म्हूण सांगिल्लें तेंकां हांवें घेतलो म्हूण सांगिल्लें खंय हांवें म्हळें हायवेचे मुळे कचरो गायलो आहा जाय तो तुमी हे आनी चोयाय म्हळें खंय आपल्या लागना खंय हे आपल्या खंय चीफ ऑफिसरा बगले वसान चीफ ऑफिसरा सांग खंय म्हाका हांवें चीफ ऑफिसरा सांग तुमी 4 पर्सन कित्याक बसन आहाय मुन्सिपालिटी कित्याक आहाय आमी कोण ना तुमकां काडालो आमगेलो कोण पब्लीक लोकां गेलो तुमकां फोन मारपाक कायदो मागीर तुम चीफ ऑफिसरा तुमी सांगाय आमी सांगनाय तुमगे 4 पर्सन आमकां नंबर दिलो म्हणटा 4 पर्सन आपण माला. पावसा पयलीं कोयर उखली ना जाल्यार कोयराच्यो राशी खंय व्हांवन शेतान दिसतल्यो. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. घेव एक ब्रेक.